हे धाकट्या भुरग्यांक सुद्धा काम केल्या म्हणून ताका कसले हार्म ना ताका ना ना कोणी हे वर्क करूंक जाता. आता हे आम्ही 3 फुलां केली. आता यांच्या भितर आम्ही एक थोडी पानां करूया. त्यासाठी अशी आता आम्ही पानाचे हे केला. मागीर भितर तेजे वेन्स असता न्ही ते आम्ही सुरीन शिल्पकार मातशे आम्ही लांब करून घेतले म्हणजे पानाचा आकार दिवन घेतलो आणि मागीर ते शिल्पकार आम्ही हांगा फुलाच्या मदी लायले. शिल्पकार लावून आता एका पानाचे मदले वेन्स दिसूंक जाय म्हणून आम्ही ह्या सुरेन तेका बरोबर अशे मदी मार्क्स केले. अशी 2 आमची पानां तयार झाली. तसेच आता आम्ही एका मातशें अशी धाकटुली वेल अशी दाखोवया. हांगा एक वेल जाली अशी वेल आनी ताका आतां धाकटुले कळे ओदळ आमी केल्ले तशेंच कळे करून ते अशे फोल्ड आनी ते मागीर आमी आतां आमी धाकटुले ताका कळे लावप अशे एक गोल धाकटुले करून ताका अशे फोल्ड केले आनी ते हांगा मागीर आमी अशे लायले. अशे आमकां धाकटुले 2 कळे दिसले. हांगा तशेंच आतां ह्या वाटेन जाय हे आतां आमी ल्हानशी वेलीचो आकार दिवन ताका हो सुद्दां वेलीचो आकार आतां आमी हांगा ताका बसयलो असो. आनी आतां हेका सुद्दां आमी ल्हानशे आतां कळे लावप. आता हे झाल्यानंतर आता ह्या दोघांच्या मध्ये आमी धाकटोसो एक डेट असो करूया. असो असं आम्ही ताका कनेक्शन अशें दिया. तशेंच हे सुद्दां कनेक्शन आमी हे आतां ह्या वाटेन आमी अशें कनेक्शन असो आमचो धाकटोसो पॉट तयार आसा. आतां हेजेर आतां आमी कलर करूंक जाय. त्यासाठी आमी फॅब्रीक कलर यूज करूंक जाता. फॅब्रीक कलर यूज केला ते मातशें शायनी अशें दिसता आनी उठून दिसता म्हणून त्यासाठी आता आम्ही फॅब्रिक कलर यूज करता. आता ड्राय करून जाय पहिले ना ड्राय करना जाल्यार जाता. ओले आसतना सुद्दां आमी तेजेर डायरेक्टली पेंट करू शकता. आता हो आमचो पॉट रेडी जालो. केन्ना बी एमसील शिल्पकार वर्क करतना पयली वयर आमी पॉट पयली रंगून घेवंक जाय मागीरच तेजेर हे वर्क तुमकां करूंक जाता. आता हे जाल्यानंतर शिल्पकार वर्क जाल्यानंतर आता हेजेर आता आमी पेंटिंग करया. आता हे आमचे आसा कलर. आता आमी हेंका गुलाब आसा तांकां आतां आमी येलो कलर करया. ह्यासाठी आमकां फॅब्रीक कलर यूज करूंक जाता. आता फॅब्रीक कलरान ही फुलां आतां आमी रंगोवया. मागीर हे कोत्ता न्हू हे मागीर कितल्या वगतान सुकता हे सगळें. आता एक 20 मिनटानंतर हो तुजो घट जावन येता आनी वर्क मागीर सारको कंप्लीट जाता. आता ह्या पटाचेर आमी तुमकां गुलाब दाखयला. तशेंच तुमकां कसले बी टायपची फुलां आसा तशी करूंक जाता. नाल्यार ग्रेप्साचे सुद्दां तुमकां डिझायन हेजेर दाखोवंक जाता. कसले डिझायन हे जे तुमी आतां आमकां शिकयला हे शिल्पकार करपाक
हे फकत पोटाचेरूच करूंक जाता वो आनी कित्याचेरूय करूंक जाता? हो वर्क आता हे आमचे शिल्पकार आसा तर तुमकां पोटाचेर तर करूंक जाता, तशें ग्लासाचेर सुद्दां तुमकां करूंक जाता. आनी आतां हांगा हांवें एक ल्हानसो फातर आसा, त्या फातराचेर सुद्दां हे शिल्पकारान गणपती केला आनी तेजेर मागीर शायनींग आमचें मेळटा, ते स्प्रिंकल करून असो हो ल्हानसो गणपती तयार केला. हो सुद्दां हेजो टेबल पीस असो आमकां दवरूंक जाता. हो सामको नॅचरल कसो दिसता. हय, ते फातराक पयलीं हांवें काळो कलर हे करून घेतलो आनी तेज्या वयर मागीर एमसिलाचे क्राफ्ट करून तेजेर मागीर स्प्रिंकल केला. आता ही सगळी आमची फुलां रंगून जाली. आता ही पानां. आता असं आमचं ह्या शिल्पकाराची फुलां केली, तेजेर आता कलर मारून हो पॉट आता आमचो तयार झालेलो आसा. तर हो आता 20 मिनिट्सान सुकतलो. आता हो 20 मिनिट्सान सारको सुकून येतलो. आणि ह्याचेर समज उदीक पडले जाल्यार ते मागीर कलर येता ना, कलर वचना. हे फॅब्रिक कलर आसा म्हणून हे मागीर वचना, इट स्टेज रावता. तुमकां आतां चड तुमकां दवरूंक जाय जाल्यार एक ग्लू म्हणून मेळटा, ग्लू एंड ग्लॉस. ते अप्लाय केल्यार ते लॅमिनेशन जाता पळय तशें लॅमिनेट जावन येता तो. आनी मागीर तुमकां जेन्ना घाण जाता तेन्ना तो पुसून पॉट तुमकां दवरूंक जाता. ओके ओके. आता तुम्ही हांगासर पळयला की आमचो शिल्पकार क्राफ्टान आमी आमचो पॉट तयार केल्लो आसा. म्हणजे आमी तुमचे खूब आभारी की तुवें आमकां एक कितलेशेच क्राफ्ट करून शिकयले आनी आय एम शुअर की आमच्या सगळ्या व्ह्युवरांक आमचे आजून एपिसोड खूब आवडले आसतले. धनुष्का, हांव तुजे तशेंच प्रुडंट मेळ्याचे सुद्दां खूब आभारी आसा. जर तर तुमकां कसलोच आमकां फीडबॅक दिवंक जाय जाल्यार वा तुम्ही आमच्या आर्ट झोन कार्यावळीन भाग घेवंक सोदता जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करात. इतल्यान आमचो आर्ट झोन एपिसोड हांगाच सोंपता. पळयत राव प्रुडंट मिडिया.